सर वीक्षकांक नमस्कार आणि भोव अपुर्बायेच्या खेरीत कार्यक्रमात मोगाचो येवकार. मोगाच्यान परत एक पोटी दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल तुमच्या मुखार सादर करता एक विशेष कार्यक्रम आणि हे वर्ते कार्यक्रम जावन आसा वर्त्या माहितीचे आणि ही माहिती कितें येदोळच आमी तुमकां कळीत केल्या. पूण आज चडीत रितीर आमी तुमच्या मुखार उक्तडाक हाडोवची माहिती जावन आसा यात्रीक पैयणां. यात्रीक पैयणां कशें आमच्या भावार्थाक ती आदार जातात आणि यात्रीक पैयणांद्वारे आमी आमच्या धार्मीक जाग्यांक आणि महत्वाच्या चारित्रीक जाग्यांक आमी थंयसर भाग्यवंत जाग्यांक भेट दिल्ले त्या झाडा आमकां कसलें प्रेरण मेळटा आणि कशें आमकां हें प्रेरण आमच्या आत्मीक बरेपणाक कारण जाता ह्या विशयान भोव अपुर्बायेन वर्ती माहिती दिवचे खातीर आज आमचे संगी हांगासर हजर आसात मानातीक बाप अँड्रू डिसोजा. मानातीक बाप अँड्रू डिसोजा म्हणच्या प्रास बाप आंद्रू सोज हांव म्हणटा, कित्याक बाप आंद्रू सोज सर्वांक वळखीचे, सर्वांक लोकमोगाळते जावन आसात. फाटल्या 12 वर्सां हांव ते एक उत्तीम प्रसंगदार जावन सर्वांच्या काळजा मनांनी ते थिरोवन आसात. तितले मात्र न्हय, माध्यम शेतांतू सुवार्थ प्रगट केल्ली तांची ती एक शाती ती एक विशिश्ट जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार यक्षगान तसल्या एक टफ म्हूण सांगता आमी एक वर्त्या त्या एका माध्यमांतून सोम्याची सुवार्थ तांणी प्रगटूंक आरंभ केल्ली आणि तशेंच छाप्याच्या वावरांत तांणी आरंभ केल्ले ते भोव अपुर्बायेचे दैवीक अमृत पत्र सर्वांच्या घराघरांनी एक आत्मीक जर वाडोवंक साध्य जाता म्हूण सांगल्यार कांयच दुबाव ना. तितले मात्र न्हय, ताचे उपरांत टीव्ही वाहिनीचेरय तांणी तांचे वावर मिसाम वावर तांचो तांणी मुंदरिलो आनी सोम्याची सुवार्थ प्रगट केली. आनी आतां प्रस्तुत दैवीक अमृत मिडियाद्वारे इंटरनेटाच्या ह्या युगांतय ते तांचो मोठो वावर सोम्याची सेवा दिवन आसात. पूण आज अनेक वर्ते एक विशेषण तांचे जावन आमकां मेळचें आसा आनी तें जावन आसा यात्रीक पैयणां. आनी दैवीक अमृत संस्थेद्वारे आयोजन केल्ल्या यात्रीक पैयणांत कितें विशेशता आसा तें ताणें आमच्या मुखार आतां विवरावंक आज दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या आमच्या स्टुडियोंत हाजीर आसात. देखून सर्व पळोवप्यांच्या नांवी हांव तांकां मोगाचो येवकार आशेतां. बाबानो, भोव अपुर्बायेच्या ह्या कार्यक्रमात पयशिल्या बजालांतान तुमी हांगासर आयल्यात आनी आमच्या विक्षकांक तुमचो एक संदेश दिवंक तुमची मोलादीक माहिती दिवंक तुम्ही आमचे संगी हांगासर आसात. आमच्या सर्व पळोवप्यांच्या नांवी दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक मोगाचो येवकार हांव मागतां. देव बरें करूं. हरीश फादर, येदोळच हांवें एक प्रस्तावन दिलें आनी आयचे प्रस्तावन खेरीत रितीर यात्रीक पैयणाचेर तें मांडून हाडिल्लें जावन आसा. तुमी 12 वर्सां जावन विविध शेतांनी सुवार्थ प्रसार करून आसात आनी हे यात्रीक पैयण सुवार्थ प्रसाराचो एक वांटो जाला म्हूण सांगच्यांतय कांय दुबाव ना. खंयच्या रितीर एक यात्रीक पैयण एका व्यक्तींतय एका कुटुंबांतय आध्यात्मीक जिवीत रुता करूंक थंयसर भक्तीपणाची जर वाडोवंक कशें कारण जाता ताचें महत्व कितें ह्या विशयांत तुमची एक अभिप्राय. भोव बरें वानेस्ते विनोद खंडी जावन दैवीक अमृत संस्थान ह्याच उद्देशा खातीर यात्रीक पैयणां आमी आरंभ केल्ली आनी हाचे फाटल्यान एक कारण आसलें. हांव पयलें इज्रायल होली लँडाक त्या पवित्र जाग्याक रेतीर दिवंक पावलो. सुमार 1 म्हयनो थंयसर आसलो आनी त्या वेळार म्हाका ह्या भाग्यवंत जाग्यांनी तो अनुभव मेळ्ळो. थंयसर भेट दिवन थंयसर त्या जाग्यांनी सोम्यान केल्लें तें सर वावर वैयक्तीक तरान कसो अनुभव मेळ्ळो. आनी ह्या वेळार म्हाका एक चिंता पयलें, जर म्हाका असल्या जाग्याक देवान येवंक फावो केलें तर लोकांन असल्या जाग्यांक येजे आनी ह्या जाग्याक आयल्यार मात्र थंयसर तें निजाकी सोम्यान केल्लो वावर कितें म्हूण कळटा तो आमी लायव्ह अनुभव जावन तो बगूंक साध्य जाता. नाजाल्यार खंय काणी आयकल्ले बरी जाता, केदाळे कोणें केल्लें तें केल्लें म्हणून आमी खंयची आमच्या मतींत चिंत नाटयता, इमॅजिनेशन म्हणटा हांव तें. पूण आमी खुद्द वैभव तो अनुभव करचो. आतां हेजेसून केल्लें अजाप त्या जाग्यार केल्लें तें आमकां भोगता पळयतना. त्या गलेल्या सरोवरांत मासली धरचे कडेन आमी आशिल्ले हांव तें आमचे तो अनुभव जिवो करता आनी तें आमचो भावार्थ घट करता. आमकां आनीक चड तरान
तो जम्याक लागीं जावं कारण जाता. ह्या खातीर म्हजी एक आशा आशिल्ली, असल्या बागेवून जाग्यांक जावं बरी होली लँड, जावं पुरो युरोप, जावं पुरो श्रीलंका, दुदेवादाचे असल्या जाग्यांनी लोकांनी वचचें आनी त्या महान मनशांनी केल्लो वावर कितें पळयचें, खुद्द दोळ्यांनी बघीचें आनी आपल्या जिवितांत करूंक तें प्रेरण जायचें म्हणल्या खातीर हो एक म्हजो उद्देश जावन आसलो. त्या खातीर हांवें ही यात्रेक वयल्यान आरंभ केली. भोव बरें फादर. कित्याक आतां तुमी खंयच्या कारणा खातीर तुमी हें एक मेट काडून गेलें. दिसता की ताका एक कॉन्क्रीट रिजन म्हणून आमी सांगता, एक सदृढ रिजन आसा. कित्याक आमी जर तर त्या जाग्यार रावल्यार आमकां तो एक प्रत्यक्ष अनुभव जाता आनी आमकां तो बगूंक साध्य जाता म्हूण तुमी हांगासर आमच्या विक्षकांक तुमी माहिती दिली. पळय, तुमी ह्या एका खेरीत येवचें तुमच्या तकले भितर आटयलें, केदोळांतोन हें सुरवात केलें आनी कशें हें चलोवन आयलां आज पर्यंत? म्हणजे सगळ्यांक चिंता दैवीक अमृत संस्थो आरंभ करच्या हातूंत आरंभ जालें. आतां आमी एकच मेट आयला. म्हणजे पयलें मेट जावन आशिल्लें हांवें यक्षगाना आरंभ केलें. सुवार्थ प्रसार करचें, लोकांक कशें पावचें आनी ते हिंदू लोकांक कशें पावचें, अक्रिस्तांवांक कशें पावचें, ह्या मुस्लीम लोकांक जावं सकड आमचे तांकां हेच्या खातीर न्ही, आमचे अनुभव दिवच्या खातीर तो शुभवार्थ पावोचें तितलीच. त्या खातीर हांवें कितें केलें, तांचे संस्कृती वेंचून काडली आनी थंयसर तो तें यक्षगान आरंभ केलें. आनी मस्तू कडेन गेल्ल्या कडेन आमकां सकट लोक येवंक लागलो असले यक्षगाना भितर. मागीर म्हाका आनीक चड उमेद आयली. सुमार 7 यक्षगाना प्रसंग हांवें केल्ले तवळ. मागीर कारणांतर तें बंद पडलें, पूण लोकांक ती एक शुभवार्थ प्रसार करूंक म्हाका साध्य जालें. थंय हें पयलें मेट म्हजें यक्षगानाद्वारे स्वार्थ प्रसार अक्रिस्तांव लोकांक पावचें आसलें आनी तें म्हाका साध्य जालें. संस्कृत मारिपाक एक. थंयसर म्हाका आनी एक मेट म्हणजे दैवीक अमृत कोंकणी म्हयनाळें. लोकांक एक म्हजी एक आशा आशिल्ली, एक आत्मीक पत्र, प्युअर आत्मीक पत्र आसा जें म्हणून आमच्या मंगळूर दिएसीजींत एक कोंकणी आत्मीक म्हयनाळें तें आत्मीक जावनूच रावचें, ती म्हजी आशा आसली. देखून तें हांवें दैवीक अमृत कोंकणी आत्मीक म्हयनाळें सुरू केलें. तें पत्र त्या सुमार आतां 20 वर्सां जालीं आमची. त्या 20 वर्सांनी आमी हे कोंकणीक आत्मीक म्हयनाळें सुरू केल्लें. तर आत्मीक स्वरूपच दवरलां आमी. थोड्यान जायते सांगलें राजकीय लेखान उरले पूण आमी काडूना ती आत्मीक स्वरूप दवरलां. आजुनूय तें आत्मीक पत्र जावन आमी सांबाळलां. हें दुसरें मेट काडलें हांवें. अशें 2 जालीं. ताचे उपरांत हांव मुखार सरलो दैवीक अमृत मिडिया. आमी काल येतवळ माध्यमाक आमी पावोवचें पडटा, इतल्यारच रावल्यार पावना. देखून गंडी जावन एक माध्यम क्षेत्रांत पांय दवरया म्हूण चिंतलें आनी उडास करचो जाल्यार तुवेंच आमकां हें आरंभ करून दिलें. हांव आजूनय उपकार बोडटा तुजो, कित्याक म्हळ्यार हें दैवीक मिडिया आरंभ करून तुमचें कारण आनी तूं आमच्या सांगात आसुलय आनी तें आरंभ केलें. तें आजुनूय आमी मिसांव मुंदर तुज्या एका बऱ्या मना वरवीं कंडी जावन तें आमी आतां मुंदर वचून तें मिसांव आमी आजुनूय करना आसा. टीव्हींत देवाचें उतर एक दीस आमचें सकाळीं वचनामृत म्हणल्यार ते सिरियांत येता, देवाचें उतर प्रगटता, आराधन आनी तशेंच मी कार्यक्रमां थोडी आमी ह्या डिवायन मोड टीव्हीचेर आनी तशेंच युट्यूबाचेर दैवीक मिडियाद्वारे आमी प्रसार करना आसा. दैत्य लोकांक एक आमकां आत्मीक एक काण दिवंक साध्य जालें. हें तिसरें मेट. हाचे उपरांत आमी 4थी मेट आमी यात्रेक पळयना. यात्रेक पळयनी आमकां भारीच गरजेचें. यात्रेक पळयन 2 आमकां रितींनी आमकां आदार जाता. एक पळय लोकांक आत्मीक अनुभव दिवचे, सकड आमी सुवार्थ प्रसार करची, तोंडान करच्या बदलेक लोकांक आत्मीक अनुभव दिवचे. त्या खातीर आमी त्या जाग्याक वतना त्या लोकांक ते पळयत आसतना आनी कितें स्वार्थ असले नीज दोळ्यांनी देखता आसतना आनी ते सगळें आतां सांगलें बरें तिके पयलें सांगलां हांवें आरंभ करतना तशें ते अनुभव जाता. ताचे वरवीं स्वार्थ प्रसार मस्तू बरी करून आमकां करूंक साध्य जालें आनी तें आमी हाचे मारिपात करना आसा. दुसरें आमी कितें हातूंत आमकां कांय इल्लेशें उरता जाल्यार तांचो कायदो फायदो आर्थीक रितीन कांय मेळटा. आमच्या दैवीक तो चलयचे ह्या कामाक वावराक आमकां आदार जावन कितें आमकां मेळटा पळय ह्या दैवीक अमृतान सगळें आमी हाचे खातीर करचेता. आमी कोण्णी आमचे दैवीक अमृत कमिटी आसा,
ती सगळी कमिटींत सुमार ह्या जाग आसात लायक आसात सुमार 25 जाणां आसात. 25 जाणां कोणी तातूंत आमी दैवीक अमृतांत आमचे खातीर काडिना. पुरो आमी दिता कितें हातूंत मेळयलें सगळें आमी आत्मीक कामा खातीर स्वार्थ पासून करशिता. पुरो कितें प्रॉफीट मेळ्ळो जाल्यार यात्रेक वयना तो ताजे खातीर वेता शिवाय आमी कांय तो करचिना. अशें आमी ह्या रितीन तो स्वार्थ प्रसार करता. फादर, तुमचे यात्रीक पळयन म्हणटना म्हाका एक वर्तो उडास येता. तें जावन आसा आमचो बाप सान जुजेवाजाक थंयसर ताका सांत म्हूण पाचारलेलें गडीत, आनी तें गडीत तुमी दोळ्यांनी पळयलां, 4 जाणांक आपोवन व्हेलां. हय. श्रीलंकांत यात्रीक पळयन तुमी मांडून हाडिल्लें दैवीक अमृत संस्थे द्वारे. ह्या विशयांत तुमचो अनुभव एक सांगा फादर. हय, श्रीलंकांत आमकां हांव त्या वेळार मुडीपो आसलो आनी त्या सान जुदेवादाच्या पुनशेतांत आसलो. म्हाका ताचो विशेष रितीन सांत विशेष मोग कितें म्हणल्यार त्या एका संतान केल्लो वावर तो आनी एक सांपवलो. त्या सांपवलून कितें केल्लें की श्रीलंकांत ताणें तितलो वावर केला आनी तो वावर लोकां कळ्ळा जे त्या जाग्यांनी त्या एका संतान केल्ली अजांपा पावोवन आमी आमी श्रीलंकाक यात्रेक वयना आरंभ केलें. आनी ती आमकां अवकाश लभलो. ताका 7 पूण पासारच्या वेळार आमी मंगळूत आनी पंगड करून याजक लायक आमी दर म्हयने आसून आमी थंयसर गेल्या आनी त्या पापसाहेबाच्या मिसाक आमी आदार आशिल्ल्या. तो एक विशेष अनुभव आमकां एक अप्रूप मेळ्ळो. 7 पूण पासारच्या कार्याक आदार जावचें, पापसाहेबाच्या मिसाक आदार जावचें आमच्या लोकांक एक विशिश्ट अनुभव. आनी त्या देखून आमकां ते केदींच विसरूंक ना. देखून आमी ते एक यात्रेक वयन आमी विशेष रितीन मांडून हाडले आनी श्रीलंकाक आजुनूय रेग्युलर आमी ती मांडून हाडटा आतांय. हय, 4 जाणांनी त्या यात्रीक पळयना विशयांत तांचे अभिप्राय म्हजे संगीत तांणी वांटून घेतल्या आनी ते सांगतात दैवीक अमृत संस्थेद्वारे तें एक आपुरबायेचें एक येवजणी तांणी त्या दीस केल्ली. आमी स्वप्नांत चिंतून तसले एक शांतीपणाच्या कार्यक्रमाक आमी सहभागी जाता आनी बापसाहेबाक रूप पळयता. हांव लागशिल्ल्यान न्ही तर जाल्यार पयशिल्ल्यान पूण पळयलां आमी. ह्या विशयांत एक व्हगळीक उचारल्या. देखून हांव सर्वांच्यान आमी तुमकां एक परवी पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं, देव बरें खंडीजांनी. अशेंच फादर, तुमी 4 यात्रीक पळयना तुमी मांडून हाडल्यात 4 वर्सां जावन. ह्या वर्सा म्हाका आयिल्ल्या खबरे प्रकार विशेष रितीची थोडी यात्रेक पळयना तुमी मांडून हाडल्यात म्हणून थोड्या पब्लिसिटींत हांवें पळयलें. देखून आज आमचे पळोवपी वर्च्या आतुरायेन राखून आसात. ह्या वर्सा तुमी हाती घेतिल्ली ती वर्ती यात्रेक पळयना खंयची म्हूण एक तांची एक मोठी झळक सुकण्या नदर आमच्या भिक्षेका मुखार. कडेन जावन हांव संतोशान ही झळक दिवंक कशी व्हरतां. ह्या वर्साक आमी सुमार 10 यात्रीक भयणां आमी योजीत केल्यात. तांदूळ सडीत आत्मीक स्वरुपाची आनी एक दोन मात्र ते आमी थोडे जागे पळोवचे जातले ती मांडून हाडल्यात. हाचे पैकी आमकां बेगीन आसचें सप्टेंबर म्हयन्यांत 10 तारखेक आमी इस्टर्न युरोप उदेंतीचे युरोप यात्रेक बीन आसा केला. आतां उदेंतीचे युरोपांत काल आसा विशेष गे म्हणून युरोप यात्रेक पळयना म्हळ्यार मुस्तुताना गेल्या आतां पळयतल्या. पूण उदेंतीचे यात्रे पळयना मुस्ताना वचोंक ना. थोड्यांक गोत्तूय ना हांगासर काल आसा गे म्हणून. विशेष बरेच जागे थंयसर जाता. कितें पयलीं जावन आसा जुवांव पावलो दुसरो आमचो पापसाहेब. तो आमकां भारताक येयल्लो, आमच्या मंगळुराक येयल्लो सांत पापसाहेब. आनी ताच्या तो जल्मल्या जाग्याक ताणें व्हड जाल्ल्या जाग्याक आमी थंयसर त्या जाग्याक वता. तशेंच थंयसर पोलंडांत आनी एक दैवीक आपुलकीचें पुनशेत आसा. सिस्टर फाउस्टिना थंयसर जल्मून व्हड जाल्ली आनी तिचें तें पुनशेत दैवीक आपुलकी सगळ्या संवसारांत तितलें फेमस जालां भक्तीपण. त्या जाग्याक एक वेळचे आमचे बाग न्हय गे. देखून आमी त्या देखून आमी ते दैवीक आपुलकी त्या जाग्याक आमी वेता. थंयसर आमी मेजुगोरी आतां मोरयेची दिसवणेची आनी एक जागो आसा. थंयसर त्या जाग्याक मोरये आयल्या वर दिश्टी पडले मेजुगोरी थंयसर आमी वेता. प्राग वेता जेजू बाळकाच्या पुनशेताक. थंयसर प्रागांत ते जेजू बाळकाची ती भक्तीपण ते एक अनुभव करचें त्या जाग्याक आमी येता. अशें इतले पवित्र जाग्यांनी हेर जागे आसात. पोलंड, झेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया आनी तशेंच उरले थोडे जागे जायते सुमार 100 कंट्रीज आसात. ह्या जाग्यांक आमी वेता आनी अशें हे युरोपांत 13 दिसांचे यात्रेक पळयन आमी मांडून हाडलां.
देव बरें करूं फादर. भोव अपुर्बायेन उदेंतीच्या युरोपाच्या यात्रीक पैणा विशांत आनी ताच्या महत्वा विशांत आनी थंयसर पळोवच्या त्या जाग्या विशांत आनी जाग्याच्या महत्वा विशांत तुमी वर्त्या रितीर आमच्या पळोवप्याच्या मुखार तुमी ती तुमची माहिती दवरली. आनी हांव खंडीत सावन म्हाका भोगता आमचे पळोवपी असल्या ह्या एका जाग्यार वचूंक खंडीत ते तयार आसतले. मोगाच्यान भोव अपुर्बायेचें हें यात्रीक पैण येदोळच बाप आंद्रू सोजान ताची विशेशता आमचे मुखार उक्ताडाक हाडली. असलो एक अवकाश तो दुसऱ्या अवकाशा वरणी कसो अत्वच जावन आसा ह्या विशयांत आमी तुमकां मुखार कळयतले. कित्याक दैवीक अमृत संस्थांतावन आयोजन केल्ली यात्रीक पैणां हेरां यात्रीक पैणांतावन कशें ते डिफरंट जावन आसात ताचें म्हणल्यार आपलेपण आनी खाशेलेपण ताका कशें आसा ह्या विशयांत आमी तुमकां मुखार कळयता. तर मुंदरून आतां आमी परत बाब आंद्रू सोजा संगी संवाद चलोवया. फादर, भोव अपुर्बायेन तुमी येदोळ ह्या तुमच्या इश्ट निरोवपाच्या यात्रीक पैणा विशयांत सांगलें आनी मुखल्या दिसांनी जायतीं पैणां तुमी आयोजन करून आसात. त्या विशयांत संपूर्ण विवर न्हय जाल्यार आमच्या विक्षकां खातीर एक सुकण्या नदर म्हणटा एक गरजेचे थोडे विशय तुमी मुखल्या तुमच्या यात्रीक पैणा विशयांत कळय जाय म्हूण तुमच्या लागीं विनवणी. आनी आमच्या मुख्य यात्रेक पैणांत एक बेज म्हणटा हांव ते होली लँड टूर. आतां आमी मुखार सप्टेंबरांत पुरवां आमी 15 तारखेक आमी आनी एक सप्टेंबर 15 तारखेक आमी इस्रायलाक बाकीच्या जाग्यांक यात्रे पैण मांडून हाडटा. ती एक बॅच आमी मेळांतावन आदले पट्यातलें तें उजुदाक लागून फाटीं पडलें एक बॅच. तें आतां एक बॅच वेचार आसा. आतां आयल्या वर इस्रायल गव्हर्मेंटान आमकां नोटिफिकेशन धाडलां येत तुमी टुराक येत आमी रक्षण दिता कांय प्रॉब्लेम ना म्हूण सांगलां. लोकांक इल्लें भंय आसा झूज आसा तें वशियेत घे म्हणून. आतां झूज आमी यात्रेक पयना वेचे जाग्यांनी कांय प्रॉब्लेम ना. ते झुजाचे जागे पयस आसात तशें जाल्यार तितें भंय ना. थंयसर थंय पुरो रक्षणाची वेवस्था सद्या इस्रायल सरकारान केल्या. तर देखून आमी आतां ऑक्टोबरांत सप्टेंबरांत एक केलां. उपरांत ऑक्टोबर 8 तारखेक आनी एक बॅच इस्रायलाक यात्रे पैण आमी मांडून हाडलां. अशें 2 पैणां ती इस्रायलाक यात्रे पैणां. कित्याक म्हळ्यार लोकांक फस्ट खंय वचना जाल्यार बागेवन जाग्याक वचचें. जेजून काम केल्ल्या वावुरल्या जाग्याक थंय वचचें. हाचे उपरांत मुखलें थोडी यात्रे पैण आमचे आसात. आमी ती सांगचें जाल्यार आमी केरळा आमच्याच गांवांत केरळा जायते बरे बरे जागे आसात. कितले अपुर्बाचे जागे आसात. थंय कितले अपुर्बाच्यो इगर्जो आसात. कितल्याचे नैसर्गीक जागे आसात. देखून आमी केरळ यात्रेक पैण एक 5 दिसांचे केरळ यात्रेक पैण आमी मांडून हाडलां ऑक्टोबरांत. हाचे उपरांत काश्मीर आमच्या भारतांतच अपुर्बाचे ते खाली हे म्हणे सुमयन केल्ले की ते अपुर्बाचे जागे आसता ते काश्मीराक वचचें. आमी जायती बॅचां येदोळस व्हेली. आतां आमी मुखलें बॅच आमचें परवां नोव्हेंबर 4 तारखेक वयतलें. थंयसर नॉर्थ इंडिया उत्तर भारतांत थोडे जागे आसात. आमी थोडे इगर्जांक व्हरता हेर जाग्यांक व्हरता अशें हे जाग्यार. ताजे उपरांत डिसेंबर म्हयन्यांत गोवा यात्रेक पैण आसा. कित्याक म्हळ्यार सांव फ्रांसिसाची कूड ह्या फावटी प्रदर्शनां दवरतात भक्तीपणाक आमच्या लोकांक खंडीत वचूंक अवकाश करून दिचे. थोडे तांची वेतात पूण थोड्यांक येवचें कशें गुंतूना. तशें आमी एक अवकाश करून दिता. ते देखून गोवा यात्रेक पैण सांव फ्रांसिसाची कूड देखचे खातीर डिसेंबर म्हयन्यांत आमी विशेश रितीन मांडून हाडलां. हाचे उपरांत आमी मुखलें यात्रेक पैण आमी युरोपाचें आनी युरोप येवच्या मेयांत आमी युरोपाक येता. रोमाक लुड्स आनी फातिमा असल्या जाग्यांक पुरा आमी युरोप यात्रेक पैण मांडून हाडलां. ते येवच्या मेयांत आसतलें. तशेंच येवच्या एप्रिलांत होली लँडांनी एक बॅच वता आमची. हर एका वर्सा एक बॅच ऑक्टोबरांत एक बॅच एप्रिलांत होली लँडाक वता. एक बॅच युरोपाक रेग्युलर वता. सडीत आसल्यार आमी मागीर सडीत करता. आनी हाचे भायर थोडी आमी करची थोडी आतां श्रीलंका ह्या फावटी विशेश आमी मांडून हाडलां. जानेवारी म्हयन्यांत आमी श्रीलंका यात्रेक पैण सांजू देवाच्या त्या जाग्यांक यात्रेक पैण आमी मांडून हाडलां. मस्त कित्याक कोविडा वरवीं ते रावल्ले आनी श्रीलंकान दिल्ली परिस्थिती प्रक्षुब्ध आसली. आतां पुरो समाधान. आतां थंयसर आमी मुखले यात्रेक पैण मांडून हाडटा. हाचे भायर थोडे जागे पळोवचे. थायलंड आनी
विएटनाम अशे तसल्या जाग्यांक आमी यात्रेपणां मांडून हाडल्यान मुकल्या दिसांनी. देखून इतली जाग्यार आमच्या लोकांक हे फुडें जे असल्या जाग्यांनी अनुभव जाय जे संवसारांत कितें आसा कळ्ळें जें तशें प्रत्येक तरान आत्मीक भावार्थ वाडचे असल्या जाग्यांनी तें भारी गरजेचें. देखून तो उद्देश देय दवरून आमी इतली यात्रेक 10 यात्रेक पळयना येवच्या मे म्हणसर आमी मांडून हाडल्या. रियली ग्रेट फादर. कित्याक तुमी आतां सकट नांवां सांगतना हरी एकाकी वसाचें पूण म्हाका बगता पूण परिस्थिती आमी हांगा बंदी जाल्ले बरी आसूं जाल्यार व्हड ना तुमच्या सर्व येवजणेक आनी येदोळ म्हणसर तुमी मांडून हाडिल्ल्या त्या पैणांक जोगतो सहकार मेळोवन दी आनी सिट्यो सक्कड फुल्ल जावन दीत आनी कोण सक्कड त्या यात्रीक पैणांत सांगाता मेळटात ताचे मदें एक मोगासो आनी दैवीक बांद आमच्या दैवीक अमृत यात्रीक पैणाद्वारे सांगाता मेळोवन दी आनी बळातीक बांद जावन दी आनी अशें तुमचे बिसांव संवसाराच्या मुल्या मुल्यार पावोवंक एक आदार जावन दी म्हूण हांव आशेतां. फादर आतां आनी एक इल्लेशे मार्मीक सवाल. सडावत यात्रीक पैणा विशयांत उलयतना 2 तरांचे उलोवणे आमकां आयकोंक मेळटा. हय, यात्रीक पैण करचे पयशे करच्या खातीरच म्हळ्यार टोटली कमर्शियल जाता म्हण. पूण जाल्यार एज पर माय नॉलेज हांवें तुमकां लागशिल्ल्यान तुमचे संबंद आशिल्ल्यान हांवें सांगचें जालें म्हळ्यार देर इज अ डिफरन्स बिटवीन अदर्स एंड दैवीक अमृत पिलग्रिमेज. हें कितें म्हणटात तुमी? खंडी जावन हे सवाल म्हाका बुस्तुबट्याच्या आदीं उबें जालां. इवन म्हाका गवळी बापानी आपोवन ह्या विशयान म्हाका विचारलें कितें म्हणून थोड्या ह्या जाग्यांनी म्हाका सांगलें तूं अशें बिजनस करताय अशें म्हणून म्हाका सांगलें. ताका गवळी बापा की हांवें कालें म्हणून विवर्स येयल्लें आनी तेंच हांव हांगासरी तुमकां विवर्स येता. आमी यात्रेक वेळा करचें कित्याक आतां हे आमी हेर संस्थांनी करचें आनी आमी करचें व्यत्यास आसा. येस फादर. आतां एक कमर्शियल संस्थे ते करतात ते कित्याक करता म्हळ्यार तांचे करता तांच्या संस्थे खातीर करता तांचे पर्सनल बिजनेस तांचे जावन आसा ताजो कितें मुनाफ येता तो तांकां येता कळटा. पूण दैवीक अमृत संस्थेचे यात्रेक पळयन एक आमचो उद्देश पयलो आत्मीक. आतां उरिल्ले संस्थे करतात आनी टुराक वयचें म्हणचें आमी गेमी जाल्यार टुराक येवचें म्हणलें. पूण आमी म्हणटा न्ही यात्रेक हां आमकां यात्रेक पळय म्हणून शब्द मुख्य टूर मुख्य न्ही. टूर म्हळ्यार पयन जाता आमी जागे पळोवंक वयचें. आमी जागे पळोवंक वयचें न्ही आत्मीक अनुभव वयचें. एक म्हणल्यार हांवें सांगचें जाल्यार एक रेतीर म्हणलें बरी आत्मीक जी जाल्यार पयना रेतीर मुवींग रिट्रीट म्हणटा आमी तशें. आमी गेल्ले कडेन मीस आसा याजक नासतना खंयचे यात्रेक पयलीं ना आमी. हर एका यात्रेक पयनाक एक याजक आसात आत्मीक निर्देशक जावन खंयचे न्हू न्ही पवित्र जाग्यान न्ही हेर जाग्यान न्ही याजक आसा. हर एक दीस मागणी आसा मीस आसा सक्कड आसा रातीचे तेर्स आसा सगळें आत्मीक आमी खंयचीय सुखाना. देखून त्या जाग्यान वचून थंय आमी आत्मीक अनुभव दिता. हे व्यत्यास हेरां संस्थे ते करिनात तांकां तें इम्पॉर्टंट. दुसरें आनी एक गरजेचें म्हळ्यार आमी कितें ह्या यात्रेक पयनान मेळटा पळय आसो प्रॉफीट पयशे उडयले पळय सांगलें तशें हे सगळे शुभ वार्तेच्या प्रसारा खातीर कोणाकच सांगूना हांव समेत काडिना. हांवें थोड्यांक चॅलेंज केल्लें तुमी येया दैवीक अमृत ऑफिसाक येया आमचें अकावंट पुरो तुमचे मुखार दवरता चॅक करा फादर एंड्रून जाल्यार ताज्या उद्देशा खातीर म्हजे टी बरोवन काडल्यार तुमी दाखया म्हणून चॅलेंज केला. म्हळ्यार हांव ताका म्हजेच पयनाचे हांव पयशे काडिना म्हळ्यार आमी पुरा ताका काली आमच्या शिबंदचो सांबाळ सोडले आनी खंयचेच आमचे मेंबर कमिटीचे मेंबरात कोण एकलो धा पयशे काडिना. आमचो तो उद्देश देखून आमी सगळे शुभ वर्ते खातीर करता तो व्यत्यास आमचो. तुमी भोव अपुर्बायेन हेराच्या टुर्सांक आनी दैवीक अमृताच्या टुर्साक आसलेलो तफावत कितें व्यत्यास कितें म्हूण तुमी भोव अपुर्बायेन आमच्या पळोवप्याच्या उजेर तुमी दवरलो. फादर आतां आनी एक सवाल म्हणजे तुमकां पळयणाऱ्यांक दिवची सवलत कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यांच्या हांवें सबार कडेन पळयलां रेट उणी घालतात पूण हिडन कॉस्ट मस्त आसता तांचो पळोवंक रेट मस्त उणी कंपॅरेटिवली मस्त उणी घालतात लोकांक एट्रॅक्ट करच्या विशयान. पूण दैवीक अमृत यात्रेक पळयना विशयांत खंयच्या रितीचो खर्च आसा आनी कितें सौलभ्य मेळटात ह्या विशयांत एक क्लियर पिक्चर आमच्या पळोवप्याक. करेक्ट हे तुवें सवाल बरें विचारलें आनी गरजेचें कित्याक म्हळ्यार हो अनुभव आमकां केदाळे जाता. लोक पयलें यात्रेक म्हणटा रेट कितली विचारतात. आतां रेट कितले म्हण आमी रेट सांगतना
थोडे फावटी सांगता तुमचे तितले की आनी ते पुरो इतल्या करतात तितल्या करतात म्हणटात. आनी थोडे फावटी आमकां इतले लॉस जाल्लोय आसा तूं आमी आनी एकले कॉम्पिटिशन. कारण आमी कॉस्ट चेंज दिता आसतना सगळे इन्क्लुजीव आमी कितें दिवंक आसा तें पयल्यांत सांगता, मिटींग करता आनी कॉस्ट पयल्यांदा इवन टिप्स आमी इन्क्लुजीव करता. मागीर तांच्या कुशीन दिवचें तें वेगळ, पूण आमच्यान टिप्स धरले जेवण, ब्रेकफास्ट आनी सकट. आनी मँगलोरतोन बँगलोर पर्यंत आमी फ्लायट दिवता, आमी बस दिना. खंयच्या विशेष कारणाक लागून फ्लायटाचे प्रॉब्लेम जाल्या शिवाय आमी बँगलोर फ्लायट दिता पयलें सांगता. देखून आमची रेट आमी कितें मागीर तांकां एक सांगून एक करिना, कितें सांगता आमी तें दिता आनी तांकां कम्फर्टेबली जावचें बरें. हॉटेलांत तशें दिता आमी एक वेवस्था आमी बरी दिता. कित्याक म्हळ्यार थोडे उणें करियत मागीर काल नगरी गेल्ले वचून म्हणटात तें कांय बरें दैविकान म्हणजे बरें ना म्हणटात. आमी क्वॉलिटी डावन करियत, ग्लास डावन केल्यार मागीर आमचें नांव पाड जाता. दिल्या उपरांत बरें दिवचें आमी, देखून आमी तें मेंटेन करचें. देखून आमी आमची कितें आमी चड कॉस्ट कंपेर केल्यार रांग, कित्याक म्हळ्यार आमचें मार्जीन उणें, आमी मार्जीन आमकां चड दवरना, आमी कस्टमर्स ओरिएंटेड दवरचें. थोडे एजंट आनी थोडे आनी चिंत्या थोडे फावटी यात्रे पळयना थोडे फावटी टूर कोणाक वचूंक जावना. उरले एजन्सी कितें करता थोडे कट करतात, 25% कट करतात. आमी कोणाचे पयशे कट करिना. आमी कितें एक्झॅक्ट करतले एक विजा खातीर ते मात्र कट करचे, उरले पुरो आमी तांकां वचून दिता. आमी थोडे फावटी घरा व्हरून तांचे चॅक फारीक केल्ले आसा. ओके. हांवें दिल्यात, हांव गेल्लो एका थिंग तांकां चुकलें वचून जालें ना त्या ताजे मायनस तांच्या घरा वचून चॅक दिवन आयला. म्हणून आमचे प्रामाणीक जाय आमी याद. आनी आज म्हणशार आमकां इतले लॉस जाल्ले किंवां आमी कोविडा वेळार इतले लॉस जाल्यार आमी कोणाचेच 10 पयशे आज म्हणशार आमी दिनासतना रावले, पुरो सगळ्यांचे पयशे आमी पाटीन दिल्यात. कितले लॉस पडल्यार आमी पाटीन दिल्यात. ते कोणीय सांगेत म्हाका तितल्यान धैर्यान सांगेत, कोणेय सांगेत आमचे दैवीक अमृतून ते आमचे पयशे पाटीन दिवनात म्हळ्यार तितल्या धैर्यान हांव कंड्या तितले आमी प्रामाणीकतान चलता. हो, पारदर्शक रितीर तुमच्या खर्चा विशयांत आनी एक्झॅक्ट कितलो पडटा आनी त्या कॉम्पिटिशनांतून कितले प्रॉब्लेम जाता तुमच्या काळजात जे कितें आसा ते तुमी आमच्या पळोवप्याच्या उचीर दवरले. आतां तुमी व्हडलो सांगले फादर, कित्याक आमचें एक यात्रीक पैण आत्मीक यात्रीक पैण जावन आसा आनी हर एक पैणाक एक याजक निर्देशक थंयसर आसताच. फाटल्या 12 वर्सांतून हर एका पैणाक एका याजक निर्देशकाक तुमी थंयसर धाडटात. पूण हें कशें साध्य जाता फादर? कशें म्हळ्यार आमकां एक याजकाक धाडटा, आमकां हर एक यात्रेक पयनात आमकां एक कॉम्प्लिमेंटरी म्हणून आमकां मेळटात. आतां एक जिंत्या इतले पॅसेंजरा पडटा आनी इतले आमकां मेळटात. पूण आमी कितें करता म्हळ्यार थोडे कालांक करतात, थोडे पॅसेंजराक घालतात. पूण आमी ते पयशे ह्या प्रत्येक तरेन एक याजका म्हणल्यार एक याजकाक आमी फ्री दिता. ह्या थोडे फावटी दोग याजकांक वांटून दिता. थोडे फावटी आमी घालूंक थोड्या पयल्यान कितें म्हणल्यार एक दोगा याजकांक वांटून दी, कित्याक म्हळ्यार याजकांक तांकां अर्निंग आसा थोडे फावटी, देखून तांकां इल्लेशें वचूंक अवकाश करून दिवचे खातीर हांवें याजकांक थोडे फावटी इल्लेशें तेका कितें फ्री मेळटा तें वांटून दिवचें याजकांक. म्हाका थोडे विचारतात तुमी कितें वचना तुमी येतात की ना, हांव गिफ्ट गेल्यार मागीर कितें म्हणल्यार म्हाका ओशी मस्त यात्रे पळयनात. हांवें कित्याक गेल्लें याजक पळोवन दी, मस्त याजक आसात कशी मिसांव करूंक, तांणी एक मिसांव करता आनी तांकां मस्तान याजकां मेळचें म्हणली म्हजी आशा. ह्या बऱ्या जाग्यांनी ह्या दिकांनी वचचें तांकांय अनुभव मेळचें म्हणली आशा. ते देखून हांव हेर एक याजकांक देता तितले अवकाश करून दिवंक प्रयत्न करता. देव बरें करूं फादर. कित्याक तुमी हर एकल्याक एक कितें एक अवकाश करून आसात आनी तशें जाल्यार एका तुमच्या बऱ्या मना खातीर हे टूर निरंतर लोकांमोगळ जाला पूण सांगचें ती कांयच दुबाव ना. येदोळ पर्यंत 12 जाणांनी ताचो आध्यात्मीक अनुभव आनी त्या टुराच्या वेळार थंयसर ताका मेळ्ळी ती आत्मीक खुशी तुमचे संगी वांटून घेतले आसतले. म्हाका एक सवाल आसा म्हजें, कशें एका व्यक्तीक त्या जाग्यार गेल्ल्या त्या दाळा त्या जाग्याचें एक दर्शन ताच्या आध्यात्मीक रितीक आनी तशा आत्मीक वाडावळेक आनी तशा कुटुंबा जिवितांत सुख शांती समाधानाक कारण जाता हें एक तुमी विवरायल्यार बरें आसलें. खंडीत जावन आतां चिंत्या आमी घरा आमचें आध्यात्मीक आत्मीक जिवीत आसा, एक आमी एक नॉर्मल रितीचें जिवन आसा. आमी घरा आमचें मिसा घेता, मागणें घेता, देस करता. पूण एक मनीस एक असल्या यात्रे पयना वचत जाल्यार
तो त्या यात्रे पयना गेल्ले कडेन ताका एक ते स्पेशल टच म्हणटात. हांवें पळयलां मुस्ताना थंयसर तो गेल्या उपरांत तांची एक ती भक्त बदलता. म्हळ्यार ते एक वैयक्तीक अनुभव ते जोडटात पळय. त्या जाग्याक येताना अशें आसलें हांवें चिंतलें आतां बगेवन जाग्याक येताना हांवें पळयलें म्हज्या दोळ्यांनी थंयसर थंय वचून त्या जाग्यांनी रडतात. खालवारीचे जावं ते पतंजलीची कूड दवरल्या जाग्यार येतना थंयसर ती थोडी रडतात. आनी ते एक टच म्हणटात पळय त्या थंयसर एक तो टच जाल्लो आपले हांगासर येताना ते आनी थोड्यांक ओडपण हे संवसार हें चिंतलें हे परत तेंचे आमी पयशे म्हूण चिंतात. पूण तांकां थंय त्या जाग्यांक गेल्या उपरांत थोड्या मार्तीन सुतले कश्ट ते हें परत वैयक्तीक दोळ्यांनी परत अनुभव पळयतना तांकां भोगता जिवीत म्हळ्यार एंत पयशे आस्त बुदीक हें काल्याक थोडे म्हणटात. थोड्यांनी गेल्ले म्हजे सांगलें आसा फादर एक आमकां बरें जालें आमी पयशे आनी परत दोन हें करतना काल्याक हाचे बदलेक आमी एक जागे पळयचे आनी आमचे जिविताक एक आत्मी तयार करचें आमकां एक बरें आत्मी तयार अवकाश दिलो तुमी म्हणटात. मस्त जाणा ते वैयक्तीक बदलतात. ते कशें म्हणून कोत्तना त्या जाग्याक गेल्या उपरांत तांकां चिंता बदलता. देखून ते आत्मीक वडवडीक ते एकल्याचें मत न्ही. एकलो गेल्यार मागीर ते कुटुंबाची घरांत सगळें बदलता. देखून हांवें म्हणजे केदाळे यात्रे पळयना थोडे पिटी आसता पयशे आनी बँकान दोन थोडे बसता आमी ते मागीर कोणें खावन येतात. जिवितांत मरच्या पयलीं एक बागेवन जाग्यार वसा हे पळया अनुभव जोडा. हे आमच्या सोमयान केलो वावर पळया आमच्या सांता भक्तांनी केली ती भक्तांचे जीव हत्य केले त्याग सॅक्रिफीस पळया ते पळयचे आमी तांचे भावार्थ पळय. आमी आमचो भाव ओडलो म्हूण चिंता आमी कोणाय केल्ले कुमो केले ते ओडले म्हूण चिंता ना. हाचेवन ताणें केल्लो सॅक्रिफीसच्या जाग्यांक वचचें तें पळयचें. जुदेवादाचें ताजो वावर पळयचें जाल्यार तो सलल्ले जागे हांवें तो पळयत म्हाका अजाप जालें इतल्या सोलोन गेला कितें जुदेवादान केलो वावर आमकां कोणा गोत्तो ना. हांवें श्रीलंका गेल्ल्यान पळयलें म्हाका कळ्ळें तितलो वावर त्या सांजुदेवादान केला गे म्हणून. आनी आमी ओडले आमी कांय न्ही तेजें कांय न्ही झिरो. देखो न्हू जिवीत बदलायचें जाल्यार बागेवन जाग्यांक वचचें त्या जाणां मात्र बदलता. वेलांकणी वच वेलांकणी त्या तांबळा ते तांची भुक्तीपण आमचे भुक्तीपण कांय न्ही तेंचे मुखार. देखून आमी असले अनुभव मेळटा जिवीत बदलता. देखून देव बरें करूं फादर. भोव अपुर्बायेन तुमचे माहेत तुमचो अनुभव आमच्या पळोवप्या संगी तुमी वांटून घेतलो. आतां अखेर करचे पयले दोन सवालां आसात. पयलो सवाल जावन आसा तुमी इतल्या दीर्घ काळावतान तुमी कार्यक्रमां यात्रेक पळयना तुमी आयोजन केल्यात लोकां जावन कसली प्रतिक्रिया आयल्या. हांवें सवाल अखेर करच्या पयले एक धाकटें तुमकां सांगूंक आशेता व्हडली येवजण करतना एक ल्हानशी चूक या चड उणें घडटाच ते हांव नेग्लिजिबल म्हणटा. कित्याक थोडे आमकां गप्त नासतना अनएक्सपेक्टेड जावचें आसता भायल्या वत्तडाक जावन आमकां संबंद नासल्या विशयांतल्यान जावचें आसा. पूण ओवरऑल म्हाका गोत्त आसल्या प्रकार दैवीक अमृत टुर्स सर्वांच्या काळजमानाचें तें जावन आसा. ह्या विशयांत तुमचे एक अभिप्राय. खंडित थोड्यांची आमकां सगळ्यां पॉझिटीव सांगता म्हूण सांगूंक जायना. थोड्यांचे नेगेटीव अभिप्राय येता. कित्याक म्हळ्यार आमी उडास आसतली यात्रे पळयन करता तें पयले यात्रे पळयन करता नव्या जाग्यार पयले पटी गेले हांव आमकां गोत्त आसना. म्हाका तुका आनी चड जावन न्हू खंयचेय नवे यात्रे पळयता पयले पटी हांवें ते वेचें कित्याक म्हळ्यार तेंचर परिस्थिती पळोवन मुखले आमी इम्प्रूव करचे खातीर. आनी थोडे पटी गेल्ले आमच्या हातांत आसना. आतां सिट्युएशन भायल्या गांवांत गेल्ले आसना आमकां जाय तशें उलय युरोपाचें सिस्टमूच दुसरें. आनी थोडी थंय गेल्ले आसना म्हाका पुरो जालें म्हणून एक रिक्षार येता म्हणल्यार थंय रिक्षार वचोंक जायना. थंय तुवें बस घेवन थंय चलोन ताजें प्राय सोदोन न्ही तांकां ती सिस्टम ना. थंय येयली पुरो रिक्षा अशें ना ते तांची सिस्टम सिस्टम आमच्या लोकांक थोडे पटी तें कळना. आमच्या गांवांत केल्ले बरी म्हूण चिंता ना. देखून थोडे पटी आमी गेल्ले ते गेल्या उपरांत आमगे गुत्ता ते थोडे पटी ते दुरुस्त जाता तें आसता नॅचरल. पूण कांय करूंक जायना. थोडे पटी आमी तांकां कळयता. पूण मागीर थोडे पटी चडाव तशें जाता. मागीर थोडे वेळ अरेंजमेंट्स आनी थोडे पटी आमच्या हातांत आसा एक पटी अरेंजमेंट्स थोडे पटी इल्ले सडन येता. मॅक्सिमम आमी बरें करता. पूण हे पटी गेलो सेकेंड टायम आमी केन्ना इम्प्रूव करता ते 100%. पूण थोडे पटी
एक एक परिस्थिती आमच्याच हातांत आसा न्हू त्या वेळार आमी कांय करूं जायना देखून थोडे फावटी नेगेटीव रिमार्क कितलें बरें केल्यार आसता तस मनीस म्हळ्या उपरांत कच्चो मनीस परफेक्ट आसता कळ्ळें ना पूण आमी दैवीक अमृत आमच्या समत्यान हेरांच्या बरोबर आमी कितें मॅक्झिमम करूं ना कित्याक आमकां प्रॉफीट ओरियंट आमची येना प्रॉफीट ओरियंटेड न्ही आमकां सेवा लोकांक बरें जायचें म्हणून तो उद्देश दोन करता जाल्ल्यान आमकां तरेन आमी इवॅल्युएशन काडून घेता कोणी म्हळ्यार आमकां ना स्विकार करता आनी आमी इम्प्रूव करूंक प्रयत्न करता आनी ते नॉर्मल आमी काणगे जेता तांचो कांय ना आमचो उद्देश बरो जाल्यार हलो तितलेंच. तुम्ही आता उद्देश सांगलो येदोळ पर्यंत सर्व रितीच्या आयामातावन एक यात्रीक पॉयंट म्हळ्यार कितें आनी प्रत्येक जावन दैवीक अमृत यात्रीक पॉयंट म्हळ्यार ताची विशेशता कितें तुमचो अनुभव आनी लोकांचो अनुभव सांगता घालून तुम्ही आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या विक्षकाच्या उजीर तुम्ही दवरलो. आनी आतां कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आसो तुम्ही आमच्या लोकां संगी एक फायनल एक संदेश या तुमच्या योजनाक तांचो पाठिंबो विचारन लोकां संगी तुमचो संदेश. खंडीत आनी मोगाच्या विक्षकानो आज इतलो वेळ हांव तुमचे संगी उलयलो मनेस्त विनोदान म्हाका बरें आज खंडीतान एक अवकाश दिलो खंडीतांनी ह्या अवकाश इतलें सांगचें तुमच्या रेख्यात तुमची जिवीत केदाळय बरें जायचें जाल्यार 10 जाग्यांक तुमी इल्लें भोंवचे अनुभव जोडीचे ते देखून हांवें सांगचें तुमकां जिवितांतले अवकाश गणसिया आज मेळ्ळो दीस फाल्यां मेळना तुमकां आज मेळ्ळो अवकाश फाल्यां मेळना एक ते अवकाश मेळटाना वसा आनी थोडे फावटी भियेनाकात गेल्ल्या कडेन आमी हरएकपणी सांबाळना देखून मुखल्या आमी यात्रेक पयणान दैत्य मांडून हाडटा हरएका मस्त जाग्यार मांडून हाडटा तुमी आमकां संपर्क करा आनी कोण थोड्यांक आमकां तुमकां आमच्या संत्या कोडयाळ येवंक जायना आमी तुमी कळयला आमी तुमच्या डोर सर्विसी आमी थोडे फावटी दिता प्रायस्तांक आनी देखून तुमी केदाळय आमच्या संत्याची नंबरां तुमकां हांगा प्रोग्रामाची कांट दिता आनी तुमी केदाळय कॉन्टॅक्ट करा आमची सेवा तुमचे खातीर केदाळय आसा खंयचे यात्रे पयण येता कितें विवर तुमकां जायचे कितें आमकां सांगायचें समजणी द्यायचे सगळी आमी तुमकां दिता आमचेर पातयेनी दवरा आमी खंडीत जावन येता आमकां जाय तुमचें बरेंपण आमी बिजनेस ओरिएंटेड आमचे यात्रेक पयना न्हय परत हांव सांगता आमचे सेवे द्वारे पविस्वर्ता प्रसार आमचो उद्देश ह्या उद्देशाक तुमचो सहकार आमी मागता जें कितेंय तुमी आमकां कांय दिता जाल्यार तुमच्या यात्रे पयना जावं बरोबर आमकां कांय मेळटा जाल्यार ह्या तुमी आमी करचें न्हय तुमी दिवची सेवा ती तुमी दिल्लें कांय उरलें तें स्वार्थ प्रसाराक तुमची काणीक त्या देखून ह्या मुखल्या वावरान तुमचो सहकार आमकां जायचे दैवीक अमृत संत्याक संपर्क करा तुमचे खातीर आमी केदाळय यात्रे पयणाद्वारे दैव मिडियाद्वारे खंयच्याय आमी तुमी सेवा दिवंक आमी तयार आसा आमचें आत्मीक पत्र आसा तुमकां केदाळय जाल्यार आमकां संपर्क करा तुमच्या घरांनी तें पत्र आमी पावीत करता आनी अशें आमच्या वावरान तुमचो सहकार मागता देव बरें तुमकां देव बरें करूं तशेंच मानेस्त विनोद गंगोळ्ळी आनी तो सोबत अविनाश आमकां मस्त दैवीक अमृत संत्या भशेन तांणी मस्त पयलें वावर दिला आतांय वावर तुमकां आमी ताका दैवीक अमृत संस्थो तुमकां पूर्णतान आभारी जावन आसा तुमी केल्ल्या आमकां सेवेक ह्या एका संदर्भाचेर हांव तुमचो तुजो तुज्या कुटुंबाचो मानेस्त विनोद तुज्या सगळ्या कुटुंबाचो विशेष तरेन उपकार भोगता देव बरें करूं. तशेंच हांगासर आनी एक हांव सांगूंक कशी व्हरतां म्हाका प्रत्येक तरान आमचे आदले गवळी बाप मदीक मनेदी दोतोर लुसियस पॉल सोज आमच्या आदल्या गवळी बापांनी तशेंच आतांच्या गवळी बापांनी म्हाका ह्या दैवीक अमृत वावरांत मस्त आमकां आदार दिला आनी म्हाका उत्तेजन दिलां प्रोत्साहन दिलां सांगात आस आमचे मंगळूर देशाचे उडपी देशाचे प्रत्येक याजक हांव सगळ्यांक हांव तांच्या फिरगतांनी भेट दिवंक गेल्या वेळार जावन दी यात्रे पयणाक जावन दी इन्फॉर्मेशन एनावन्समेंट खंयचे रिक्वेस्ट केल्या वेळार आमच्या याजकांनी म्हाका भरपूर सहकार दिला मस्त उत्तेजन दिलां धैर्य दिलां सगळे याजकांचो आनी आमची दर म्हयनी मस्त तरान दर म्हयनी म्हाका विविध सांगातात आमच्या यात्रे पयणान भाग घेतात ते देखून हांव तांचो विशेष रितीन उपकार भरतां गवळी बाबचो याजकाचो दर म्हयनेचो ह्या संदर्भार हांवें उपकार भोवडीचे कित्याक म्हणून दैवीक अमृत संस्था जाल्यार तांचें मागणें तांचो प्रोत्साहन जाय की म्हाका तोय मुख्य जावन आसा. ओगेच्या विक्षकन भोव अपुर्बायेची एक भासाभास कार्य तुमच्या मुखार आमी सादर केलें
नाही केवळ एक कार्य बगार एक वर्ते एक इन्फॉर्मेशन एक माहिती तुमच्या मुखार आमी दवरला. जिवितांत असले अवकाश मेळटना बिलकुल ते आमी होगडान घेवचे नाका. कित्याक दैवीक अमृत संस्थान मांडून हाडची यात्रीक पयणां ही केवळ कमर्शियल न्ही, बगार थंयसर आमकां आमच्या आध्यात्मीक आनी आत्मीक जिविताक एक वर्ती जर ते जावन बदलता. ह्या यात्रेक पयणा द्वारे आमकां आत्मीक बरेपण लाभता. तर वेळ करचो, कित्याक आजच फादर अँड्रू डिसोजाक तुमी संपर्क करा. तुमी ह्या यात्रेक पयणांत सहभागी जाया आनी ही बरी खबर हेरां सांगी तुमी वांटून घेया. कोणी तुमचे फ्रेंड्स या तुमचे रिलेटिव्स, तुमची कुटुंबादारां, तुमचे वळखीचे कोणीय जर तर यात्रेक पयणां वचूंक ते आशेतात जाल्यार सुभद्र रितीर आनी परिपूर्ण रितीर आध्यात्मीक रितीर संपूर्ण रितीर एक यात्रेक पयण तुमी आशेतात जाल्यार कट्टीस जावन दैवीक अमृत पिलग्रिमेज यात्रेक पयणाचो तुमी उडास दवरा. हांव पातयेतां. ह्या संदर्शनांत तुमकां वर्ती माहिती मेळ्ळ्या. हेरां संगी ही माहिती तुमी वांटून घेया. हो व्हिडिओ हेरां संगी तुमी शेअर करा आनी तशेंच दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक सबस्क्रायब करा. आमचो आनी तुमचो मोग असोच निरंतर आसूं दी. हांव विनोद गंगोळी बरयल्ल्या ताळ्यान म्हणटा, देव बरें करो.